सुरवातेक गीत घेऊया A3 पेज 2 A3 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे खोड तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज ह्या आधुनीक काळार जेजूची पाटलावदारां कशी जियोंक ताकाच परगटूंक एक व्हड आव्हान जावन आसा. सोबा तरेनी सोबा तरेचो खूब दुमालो सोंसचो पडटा, पूण जेजू म्हणटा, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात. तर कसल्याय परिस्थितीन भियेनासतना जेजूचो सांगात घेवंक ताकाच गोवाय दिवंक ताची नीट पाटलावदार म्हूण दाखोवंक त्याच पापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. भिवू नाका ह्या विशयाचेर आयज जमिनी आड करतना दर एकली आमी जेजूची पाटलावदारां हें मनान धरून ताकाच आमी साक्षी दिवंक वावरुया. आयज करीत भाशेन मिसांत आमी जरी तरी आमी समेस्ता खातीर भेटयता तरी मागता लुइजा मास्करेनस आपलो वाडदीस मनयता, तशेंच केडन गॉन्साल्वीस होय भुरगो आपलो वाडदीस मनयता. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां वळखून घेवन बोक्सणे मागुया. जेजूक नाकारलो, होय ताचे बरोबर आसलो, पूण पेद्रून ना म्हूण भासून परतिपाल केलो. आगो, हांव ताका वळखोच ना. मनशा हुजीर जेजूक वळखून घेवचे बदले पेद्रू भाशेन भियोन जेजूक आमी नाकारला. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर जेजूक विकून दिलो तेन्ना 12तलो एकलो मुणगे जुडास इस्कारियोत मुखेल याज्ञिकाशीन गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातान घाली जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 3 नाणे मेजून दिले. डुडू दिवन आनी डुडू घेवन वायटाक पाटिंबो दिवन जुडासा भाशेन जेजूक आमी विकून दिला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर जेजूचेर दुबावलो. आमी सोम्यांक पळयला, पूण तोमासान तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें किल्ल्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किल्ल्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्ल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीक घालिना जायन जाल्यार हांव सतमानशाक ना. तोमासा भाशेन आमी जेजूच्या आसण्याचेर, जेजूच्या उतराचेर, जेजूच्या पदवेचेर, जेजूच्या बोलांचेर दुबावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर सोर पदुदा देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बोगसू आनी आमच्या सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरमियासान म्हणलें, सगळींच वाटांनी आकांत. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोठान पळोवंक रावूंक लागल्यात. घोडेक तो फासांत पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाताक आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोईत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. हांव हारवलें म्हूण ते लोचेन बोल्ल्यात. केदी लॉज सोदां तोपपाची विसरून अजू तसली. पूण तूं दोळबाराचो सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजांचो तूं थाव घेताय. तर तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. कित्याक ताणें नोस्त्या मनशाच्या हातांतलो
गोरिबाचो ओतमो वाटायलो. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां, तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भाव भयणी मोदें पोरको. म्हज्या काशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केंतात तांच्यो केण्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाल आनी दोयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोनवालायची नदर. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कालते मनीस सोंसतले. देवाक सोडटेल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकलिनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तांतून फिरता त्यो सोर्ग रोचना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव म्हयनानो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मन आनी अशें मन सगल्यांक मनशाकुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समोर दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समर्थ नासली म्हणटच समर्थ मरपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण समर्थ मरपाचो गुन्यांव आदावा परी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदावांतान मोइजेसा पर्यान मन सोमेस्तांचेर रायज चलयतालें. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची कुणा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगूंक नजो तितली व्हड देवाची काकलूट जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताच्या हून चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा हुक्याचें सुबा देणें कशें सांगूं नजो तितल्या मनशांक पावली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Soy sobresporar, soy sobresporar, soy, 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 soy. Soy sobresporar, soy sobresporar, soy, 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 soy. सुमी म्हणटा स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गवाय दितल्यात. Soy sobresporar, soy sobresporar, soy, 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 soy.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मनशांक भिवू नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार तावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक हेमकोणान नास करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच तुमी भियो नाकात. शेरक्यांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हडटी. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगटतलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता, ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वागानी तुका क्रिस्ता. बाबा स्टॅनली कुपर स्मिथ ह्या नांवांचो ह्या मनशान युनिवर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया हांगा एक सोद करूंक प्रयत्न केलो. सोद म्हणल्यार ताचो तो म्हणटा, कित्याक थोडे मनीस ह्या संवसारांत यशवंत जाता, सक्सेसफूल जाता, आनी कित्याक थोडे मनीस हारवता. दिल्ले गूण तेच, दिल्लें वातावरण तेंच जाल्यार कित्याक थोडे जाण सक्सेसफूल जाता आनी थोडे जाण जायना. आनी हें करूंक ताणें सुमार 1700 भुरग्यांक वेंचून काडलीं, जांचें मोर ऑर लेस म्हणल्यार एकेच तरेची भाशेन, आनी तांचेर ताणें 6 वर्सां पर्यंत सोद करूंक वावुरलो. आनी ताका एक थावें जालें, तें म्हणल्यार ज्या मनशाक आपल्याच जिवाचें व्हडलेपण आसा तो मनीस यशवंत जाता. द वन हू हॅज पॉजिटीव सेल्फ इमेज, आपणाचीच एक इमेज एके भाशेन पॉजिटीव आसता, तो अदीक यशवंत जाता. आनी जाका तेची इमेज, सेल्फ इमेज तितली पॉजिटीव ना, उणेपण कशें ताका दिसता, तेन्ना तो तितलो यशवंत जायना. आनी मागीर हीच सोद तो दुसऱ्याय वस्तूंक लावन पळयता. कित्याक थोडे जाण म्हणटा तो भिजूड, थोडे जाण बोलवंत. कित्याक थोडे जाण म्हणटा तो कोणाकूय आदार करूंक फुडें एक्स्ट्रोवर्ट, कित्याक थोडे जाण भितरल्यानूच रावपी इंट्रोवर्ट. आनी हे भाशेन म्हणटा तो कांय पावटी सेल्फ इमेज एकल्याची आसा, ताचेर जायतें धरलेलें आसा. आयज जेजू म्हणटा भियेनाका, भियेनाका. कुडीचो जीव काडटा तांची परवा करिनाका. पूण कुडीचो आनी आत्म्याचो दोनूय बिगाडूंक जाता असल्या मनशांक भियात. पूण असले मनीस ना जाणें आत्म्याचो आमचो नाश करूं येता. पूण आसा
जे आत्मो आमचो एके वाटेन दुसऱ्या वाटेन व्हरपी. पूण बाबडीनो ही तर सेल्फ इमेज दर एकल्याची आमची पळय जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमकांच चिंतूंक जाय, हांव कोणाच्या रुपण्यान म्हाका रचला. देव म्हणटा हांवें तुका रचला म्हजेच सारको. म्हणटच ही देवाची इमेज जर म्हज्यान आसा जाल्यार म्हाज्यान भिवंक जायना. देवाची तर इमेज म्हज्यान आसा जाल्यार दुसऱ्याचें म्हाका पडलेलें ना, हो दुसरो म्हाका कसो लेखता ताचें म्हाका पडलेलें ना. कित्याक देवा मुखार हांव कोण जाणा, म्हजी सेल्फ इमेज हांव कसली ती जाणा. आनी अशें जाल्यार हांव कोणाकूय जर प्लीज करूंक सोदता जाल्यार मनशांक करचे सुवातेर देवाक करूंक गरज. कित्याक ही देवाची इमेज, ही हॅज क्रिएटेड इन हीज इमेज एंड लायकनेस आमी म्हणटा. देवान आमकां आपले रुपण्यान आपल्या सारकेची रचल्या. ह्या वर्साचो विशय गवळीक विशय साहेबान आमकां दिला तो तुमी म्हजे गवाय. आनी साहेब हे चिटींत ह्या दिसांनी घडण्यो घडटा ताचेर जायतो लक्ष घालता आनी म्हणटा कितले जाण कोरोना व्हायरसाक लागून झुजता, भियेनासतना दिसता. थोड्यांक जाला तरी आसतना बरें जाताच परतून तांकां आदार करूंक येता. हेल्थ वर्कर्स तांकांय थोडे फावटी हे कोवीड-19 जाला तरी बरें जालें जाल्यार परत भियेनासतना त्याच वावराक येता. आनी हे भाशेन म्हणटा फुडारी जायते जाण असले फुडारीपण घेवन गोवायकी जेजूक दिता. आनी तेच चिटीन बिसाय म्हणटा आमकां जायतीं उदाहरणांय मेळटा. सामारितानाची वस्तरीची खबर करता म्हणटा जेजूच्या दर्शनाचो अनुभव ती घेता आनी भियेनासतना गोवाय कशी ती परगडटा. तेच चिटीन बागेंत पावलूचो अनुभवूय तो उगडास करता आनी म्हणटा बागेंत पावलूय भियेनासतना फुडाकार घेवन जेजूक परगट आयता. आनी उपरांत म्हणटा दर एकल्याक आमी बावतिजम घेतला म्हणटच ही जबाबदारी दर एकल्याक आमकां आसा. म्हणटच बाबडीनो जें कितें सामारितान वस्तरीन केलें, जें कितें बागेंत पावलून केलें तेच भाशेन भियेनासतना जेजूक गवायकी दिवंक आमचो कायदो. पूण कांय फावटी सेल्फ इमेज आमची दुसऱ्याचेर धरलेली आसा. दुसरो म्हाका कशे भाशेन सांगता, कोण म्हाका प्रेज करता, खऱ्याच मनान तो करता वो करिना, वो कोण म्हजेर फॉर्मण मारता, बरें मनान मारता वो कितें करता तें कोण. आनी थोडे फावटी इमेज आमी दुसऱ्याचेर थारायलेली आसता. पूण आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता आमची ही सेल्फ इमेज देवाचेर आसली जाल्यार आमी भियोंक पावना. बाबडीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी जेरेमायाची खबर आयकल्या. चडशा प्रवाद्यांक दुमाळो सोंसूंक पडलो पूण जेरेमायस प्रवाद्याक चड पडलो. आयचे शुभ वर्तमान पयल्या वाचपान आमी आयकला ते भाशेन बाबिलोनाचेर झूज करूंक जेन्ना इस्रायल पोरजा इजिप्ताचो सहकार घेवंक येवजिता तेन्ना जेरेमायस प्रवादी हें सारकें ना, पोरजेचेर येतलो तो परिणाम बरो न्हय हे भाशेन तो तांकां शिडकायता. जेरेमायस एक शांतीचो मनीस आसलो पूण आपलेच लोकांचेर, राजांचेर, याज्ञिकांचेर, खोट्या प्रवाद्यांचेर, राष्ट्रांचेर पर्यंत तो सदांच निशेध मारूंक तयार आसलो. कित्याक जें कितें सारकें ना तो भियेनासतना सांगतालो. पूण हाका लागून ताका सोंसूंक पडलें. ताचे कोण कानार घेना जाले. कांय फावटी नाका जाल्लीं गाराणी ताचेर घातलीं आनी हे भाशेन ताका सारकोच एके भाशेन कोनशाक उडयलो. जेरेमायस प्रवादी आपणाचेच वस्तंगी ही जबाबदारी ताणें घेवंक नासली. ह्या वेळेक ताणें म्हटलेलें हांव घेना, हांव भुरगो आसा. आनी जेरेमायस प्रवाद्याक देव आस्वासन दिता हांव तुज्या सांगाता आसतलो म्हूण. आनी असल्यो घडीताक घडटा तेन्ना जेरेमायस प्रवाद्याक दिसलें देव आपल्या बरोबर ना म्हूण. पूण आखरेक आमी जाणां देव ताका सोडिना. सर्वेस्पराचो देवाचेर आशिर्वाद भावार्थ दवरलेलो तो ताका तोच देव ताका राखता.
आपूण परगोडटा तें आपल्याचेच न्हय पूण देवाचें, आनी देव म्हाका कश्ट आनी दुमाड्यां मदें सांगात करता अशें तो म्हणटा. देव केन्नाच आमकां सोडिना. कांय फावटी आमकां कडेन दिसता जायत देव आमच्या सांगाता ना. फावटी न्हू आयज आमी थोड्यो वस्तू आमच्या मनान घेवन गरज. देव आमकां सांगात करता, जेजू आमकां सांगात करता. आमी जाणा पवित्र पुस्तकान कितलींच गोळितां मेळटा. एक इमावसाक वेताना जेजू त्या शिसांक सांगात करतालो. वो आमी जाणा वादळ मोड जालें तेन्ना जेजू तांचे बरोबर आसलो, वाऱ्याक ताणें थांबयलें. आनी हे भाशेन जायत्या गोळितांनी देव आमकां सांगात करता. म्हणटच कुडीचो जीव काडटल्यांक भियो नाका म्हणटा, पूण बोलवंत जावन देवाची खबर, जेजूची खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आयज आमकां हें शुभ वर्तमान उगडास करता. पयली सुवातेर देवाची भिरांत धरून गरज. जायतीं जाणां देवाची भिरांत नासतना जियेता. पण म्हाका म्हणटालो, फादर, ह्या दिसांनी हे कश्ट आयल्या पळय ते आख्ख्या संवसाराक देवाची भिरांत नासली. परत येवपाक हे कश्ट एके वाटेन बरें असो तो म्हणटालो. पूण आमी घडये म्हणूंक जायना हें बरें म्हण. पूण भिरांत ना म्हणटालो. आनी हें सारकें. थोडे राष्ट्राचे वडील आपणाचे पदवेन बोळ दाखयताले आनी तेन्ना आपल्या सारकें आनीक सुपर पावर आनीक ना अशें समजताले. कश्टांक लागून ह्या ल्हानशा व्हायरसान हारयले. कांय फावटी असल्या फुडाऱ्यांक लागून कितल्या जाणांक मरण आयलें. तांचे पदवेक लागून, तांच्या गर्वाक लागून कितलोच लोक ह्या व्हायरसान मरून गेलो. रॉंग डिसिजनां थोडे फावटी घेवन, थोडे फावटी आपणाचें नांव धरूंक, थोडे फावटी आपणाची पदवी दाखोवंक, बोर्ड दाखोवंक दुसऱ्या देशांचेर असल्या फुडाऱ्यांक लागून कितलींच मरणां असल्या मनशांक, दुसऱ्या हेर मनशांक आयली. म्हणटच बाबडी न्हू देवाची भिरांत तांकां नासली. देवाची भिरांत म्हळ्यार इट इज अ रेवरन्शियल फियर. न्हय आमी भिजूड जावंक, पूण देवाक मान दिवंक असलो हो रेवरन्शियल फियर गरजेचो. मनशांची भिरांत आमकां आसूंक फावना, कित्याक देवान आमकां आत्मो दिला तो भिजुडायचो न्हय, पूण बोळाचो आत्मो. प्रवादीक कार्य आमी पाळूंक गरज. दरेकल्याक आमकां बावजिनां उरी दिलेलीं आसा तीं, आनी मागण्यांतल्यान देवाक आमी लागीं सरूंक गरज. जें कितें आमच्यांनी जायना तें देवाच्या हातान सोंपोवंक. जी आमकां भिरांत आसा तुवें आमी देवाच्या हातान सोंपोवंक. ह्यो थोड्यो वस्तू आमी आयज मनान धरुया आनी निमिसाची भेट भेटयतना भिजुडायचो न्हय, पूण बळिश्ट आत्मो आमकां दिल्लो आसा तीच घटाय आमकां मागुया. उबी रावया. आमचो स्वभाव आमी विचारुया. सोत मानता देवा, सोडपणीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर चाल असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्यावरी घोस मावलो, आकवार पर्यंत सोलमलो, पोसलादार कोस ताका पुरस्कार जोडलो, तो मेल्यान ताका आनी पिलो, तो मेल्यान मरे देवलो, तिसरे दिसा मेल्यान जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गदूतांच्या पक्षार बसला. तुवें तांचे आनी मुसबे करून येतालो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीत, वखदांचो एकता, पातकाचें मोगसोलें, कुडीचें जिवंत, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बाबार्थ आमी आतांच उचारला आनी ह्याच बाबार्थाच्या उजवाडान आमची मागणी मोगाळ दयाळ बापा सरशी आमी आतां घालुया. पोलीस आनी तीरकोट करूंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांती विनेत आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे आसा. जेजूक परगटतना ताचे खातीर कोश्ट दुमालो सोसूंक
पडटात तेन्ना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक गोवाय दिवन आपले पोजेक नमुने जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. देखून देवाच्या बलिश्ट हाताखाल विनोवन घालपी जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोजेच्या काळजांनी भिरांत निर्मूल कोचे बोदलेक ल्हानविकायेन पोजेची सेवा करून देवा मुखार आनी पोजे मुखार महान जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन बोधता. भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंदोवण्यो दोमावूंक शक्ती दिता. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेन आसतना एकामेकाक सांगात आनी बुजवण दिवन हे पिडेचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. तरी देवाक मानता ते भाशेन जियोचे खातीर तुमकां कितेंय भोगचें पडलें जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी. मनशांक भिवू नाकात, ताचे पासत आकांतू नाकात. मनशांक भियेन आसतना आमचें उलोवप, आमचें चिंतप, आमची वागणूक जेजू भाशेन जावन जेजूचो नीज पाटलावदार म्हूण दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. मोगळा बापा, आमच्या मागण्यांक तूं कान दी. तुज्याच स्वताच्या आत्म्यान भरून कसलेय परिस्थितीन तुका गोवाय दिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटवण्या वेळार गीत घेवया. C1 पेज 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पडाक मेळटुया. आमचे दोळे उबारून देवा मागून बोलुया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगार सारको जावन आमचो मोग भोगुया. Dunia tujuan semua panah, atau yang soradana, sakni robin sadarkan, cibi diupikan apina. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खी विसुवेच्या देवाक सेवेस्पर मानून घेवं. रातया सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर काड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली
आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरींच्या सर दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco hogut forgotuja. Jesu, tudzie moronami somorąta. Jesu, tudzie monoci matmar porgota. Jesu, tudzie बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुरयेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. करीत भाशेन तुजो आशिर्वाद लुइजा मास्करनस, केरन गॉन्साल्वीस जी आपलो जल्म दीस पाळटा आनी आनिकूय हेर दुसरी आपलो जल्म दीस पाळटा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जी कोण आपल्या लग्नाचो दीस मनयता तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारये देवाचे माये संगती बागेन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. दिल्ली जबाबदारी बियानासतना करूंक आनी क्रिस्ताक परगटूंक आमी आदारान करपा ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सोयीच्या तुझ्या नाम पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां गालेंत पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सड पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. समेची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार गीत घेवया. D23 पेज 60. D23. Tuka
प्रार्थया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या ओमोडीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमच्या नेरुलच्या बाबा भयणाक एक कळवणी हेल्थ डिपार्टमेंटान सांगूंक लायलां आमचे आसपास आमी नितळ सांबाळूंक. अदीक करून ह्या दिसांनी असल्यो मलेरिया आनी डेंग्यू फिवर असलें वाटावंक न्हयच फकत मेळें उदक आसा थंय पूण नितळ उदक पर्यान कसल्याय आयदनांनी वा वस्तूंनी धरून आसा जाल्यार तें भायर उडोवंक आनी हे भाशेन साफाय सांबाळूंक आनी असलो डिजीज आमकां जायना जावंक तजवीज करूंक ताणें मागलां. घडटा जाल्यार दोग तीग जाण एकठांय जावन पर्यान जावं समुदायाच्या वाटेन ओ वाड्या वाटेन हे भाशेन चवकशी करूंकूय आसा जाल्यार असलो ब्रिडींग ग्रावंड मॉस्किटोज जोडारींक जायना जावंक प्रयत्न करूंक ताणें मागलां. म्हणटच आमी सफाई धरूंक वावरुया आनी असलो डिजीज पयस करूंक वावरुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदव्या देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज 95. F20.